प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 17वो विसवोर, वोड 11 ते 19 पर्यंत. John chapter 17 verses 11 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. पवित्र बाबा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांवें सांबाळ केलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर हांव तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे खोशी आनी म्हजो सोतोस तांकां संपूर्णतायेन मेळची पासून अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे. स्वता वरवीं तांकां सोंस घाल्लेले तुजें उतरूच तें सोत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलां तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयलें आनी ते स्वता वरवीं संस्कार दोळे जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच उजगारता. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आमी जें शिवर्तमान आयकलां जुवांची 17वो विसवोर, वोड 11 ते 19 पर्यंत, हें जावन आसा जेजूचें मागणें आपल्या बापाशी आपल्या शिसां पासत. आनी ही 17ही वोड जी आमी वाचतां, ही आख्खे वोडीन आमी पळयतां की जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें करता. आनी फकत शिसां पासतूच न्हय, पण जो लोक ताजेर भावार्थ दवरता ताजे पासत मागणें करता. तर आयज 15ही वोडीन जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा आपल्या बापाक, तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. परतून वाचता भाव-भयणींनो, 15वी वोड जेजू कितें म्हणटा आपल्या बापाक? तो म्हणटा, तूं तांकां म्हणजे आपल्या शिसांक आनी जो लोक ताजेर भावार्थ जाता म्हणटच आमकांय आमचे पासत ताणें मागणें केलें. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. नोश्ट कोण भाव-भयणींनो? नोश्ट जावन आसा देंवचार. नोश्ट जावन आसा शिंगाचो दुस्मान आमचो. आनी भाव-भयणींनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ह्या 15ही वोडीर नियाळ कोत्ता, जेजून 2000 वर्सां पयलीं आपल्या बापाशी मागणें केलें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत. जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ धरलो, तो म्हणटा, हांव तांकां संवसारांतले काड म्हूण मागिना, पूण ह्या देंवजराच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. म्हणजे भाव-भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, आमी एक नवी रचना जाता. आतां आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. आतां जें मागणें जेजून केल्लें तें आतां आमकां फाव जाता आनी देंवचाराक आमचें कसलेंच वायट करूंक जायना. जेजून खुर्सार देंवचाराचें सगळें निसंतोन केलें. देंवचारा वयर ताणें जैत घेतलें. कळ्ळें भाव-भयणींनो, तो खुर्सार मेलो. ताणें कसलेंच पातक करूंक नासलें. आनी भाव-भयणींनो, पातक करिनासतना देंवचाराक आनी देंवचाराच्या मनशांक जेजूचेर हात लावंक जायनासलो. पूण कितें घडलें? देंवचाराक कळ्ळें उपरांत, जेन्ना ताणें जेजूक मारलो तो. कित्याक जेजूक हात लावपाक, जेजूक कितें वायट करपाक तें एकदम वायट आसलें देंवचाराक. कित्याक फकत जेजून पातक केलें जाल्यार कोण पातक करता जाल्यार देंवचाराक पदवी आसता. पूण जेजून कांयच वायट करूंक नासलें, कसलेंच पातक करूंक नासलें. आनी त्या वरवीं जेन्ना
देंवचारान जेजूचेर आड गेलो, ताका ताका खुरसार मारलो, ताका इतलो ताका त्रास केले. आतां जेजून देंवचारार वयर जैत व्हेलें. कळ्ळें भाव भयणीनो, आदामाच्या पातका वरवीं देंवचाराक ह्या संवसाराचेर अधिकार मेळलो. पूण जेन्ना देंवचारान जेजूक मारलो, खंयच वायट करिनासतना तो अधिकार जेजून देंवचारा कडसून घेतलो. आनी आतां आमी जी कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, आतां आमकां हो अधिकार मेवता ह्या संवसाराचेर, दुस्मानाचेर, देंवचाराचेर, सगळ्या वायटाचेर आमकां आतां अधिकार मेवता जेजूच्या नांवान. आनी भाव भयणीनो, आतां जे जेजून मागणें केल्लें तें 2000 वर्सां पयलीं आतां आमकां फावो जाता. कितें मागणें तें? तूं तांकां संवसारांतले खाड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्टाच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा. पवित्र आत्म्यो आमचे कडेन आहा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां ह्या देंवचाराक आमचें कसलेंच वायट करूंक जायना. देंवचाराक कसलोच अधिकार ना. तो फटकिरो, तो येतलो आपले ताळणे घालपाक, तो येतलो फटी घेवन. पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून आतां पवित्र आत्मा आमचे सांगात आहा, आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आनी देवाच्या उतरा उदेशी आमच्यान देंवचाराच्या ताळण्या वयर, फटी वयर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, जे मागणें जेजून केलें 2000 वर्सां पयलीं, ते मागण्या वरवीं आयज आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आनी आजून पासून जेजू आतां सुर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. तो आमचे पासून मागणें करता. तो आपल्या बाबाच्या उजव्याक बसून बाबाक सांगता, ही जावन आसा म्हजी भुरगीं, तांकां फकत तूं सगळें बरें कर. आनी बापाक आमचें बरें करपाक ताका बरें दिसता, कित्याक आतां आमी ताची भुरगीं जाल्या म्हणून जेजूच्या रोगता वरवीं. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर परतून आमी वाचून नियाळ करुया आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.